शिवोली चोपडे पुलाचेर येरादारीचे नेम मोडटात म्हूण ट्राफिक पुलीस पुला कुशीक रावन नेम मोडपी गाडयो आडावन तालाव दितात। आदींच आशीर रस्तो तातूंत पावसान रस्त्या कुशीक झुडपां आयिल्ल्यान येरादारी करपी लोकांक त्रास जाता आनी आतां थंय पुलीस गाडयो आडोवन येरादारी करपा खातीर आनीक त्रास जाता अशें लोक उलोवपाक लागल्यात। येरादारीचे नेम मोडटात तांचेर पुलिशेन कारवाय करचीच, मात कारवाय करतना ताचो त्रास हेर येरादारी करपी गाडयांक जावचो न्ही हाची जतनाय घेवची अशी मागणी लोक करतात। 2 दिसां पयलीं ह्या चोपड्या ब्रिजार एक्सिडेंट जाल्लो आनी एक्सिडेंटाचेर मोरजेचो इसम आनी तेची फॅमिली हांगार मृत्यू पावलेली ह्या ब्रिजाचेर। तेन्ना पुलीस डिपार्टमेंटाक आमी स्टेटमेंट केल्लो की काही ज्यो गोश्टी आहा ते कायद्यान जावपाची गरजूच आहा, पूण हांगा जे ब्रिजाचेर नो स्टॉपिंग झोन जो हांगार बोर्ड मारलेलो आहा आनी नो स्टॉपिंग झोनाचेर हांगार पुलीस इन्स्पेक्टराची गाडी लागलेली आहा। कित्याक हांगार गाडी आडयतना इतलो डिस्टर्बन्स जाता न्हू की लेफ्ट रायट जेन्ना गाडी येता, जेन्ना मोरजेसान जेन्ना म्हापसा गाडी वयता आनी शिवोलच्यान जेन्ना गाडी हांगा चोपड्या मोरजे वयता तेन्ना 4 व्हिलर गाडयो जेन्ना फास्ट येतात आनी आडयतना कितें हांगा कंजेस्टेड एटमॉस्फियर क्रिएट जाता आनी कंजेस्टेड एटमॉस्फियर क्रिएट जाल्या उपरांत हांगार पुलिसांक सुद्दां एक प्रेशर पडटा पुलिसांचे ते गाडये कशे आडोवपाचे। पुलीस धांवता तेंच्या फावटी तांकां गाडी आडोवपाचे। हांव ह्या पुलीस डिपार्टमेंटाक निदर्शनान हाडून दिवंक सोदता की हांगार जे गाडी आडयतात ब्रिजारच एक्झॅक्ट ते आडयतना पुलिसांकूय त्रास जाता आनी लोकांकूय खूब त्रास जाता। हांव म्हणटा कायद्याचें पालन प्रत्येकान जाण करपाकूच गरज आहा, पूण हांव कितें म्हणटा तांकां एक पॉयंट एक ब्रिजा पयलीं तरी एक सादारण 20 मिटर तरी पयलीं तरी आडोवनी गाडये जाल्यार ब्रिज सोडून फुडें तरी एक पॉयंट नोटिफायड जावपाची गरज आहा। ताका लागून कितें जातलें, फायन घालपाक पुलिसांक इजी पडटलें आनी कायद्याचें वेवस्थीत पालनूय जातलें। आतां कितें जाता हांगार ऑलरेडी हांगार खुबशे टायमार एक्सिडेंट जाल्लेले आहा। फायन घालतना पुलीस डिपार्टमेंटान आनी पुलिसाचे जे ऑफिसर आहात हांगा जे तेंचे स्टाफ आहात तेंच्यांनी आडयतना जे गाडी चलोवपी लोक आहात आडयता तेंचोच जीव वयचो ना हेजी खात्री घेवपाची गरज आहा आनी हे कन्सिडरेशन घेवपाचें गरज आहा। कित्याक फायनाच्या नांवाचेर कोणाचो परतून जीवय वचोंक शकता आनी असो जर जीव गेलो जाल्यार पुलीस डिपार्टमेंट हाका जबाबदार आसतलें। नो स्टॉपिंगचो बोर्ड मारलेलो आहा ते गाडी आडोवपाक आनी बोर्ड सारको ना, बोर्ड मोडलेलो आहा। परत 40 स्पीड लिमिटेचो बोर्ड थिंगार फुडें मारलेलो आहा, तेज्यावर झाडां येयलेलीं आहात, झाडांची झुडपां वाडलेलीं आहा आनी रस्त्याचे ते आडये ब्रांची भायर येयलेले आहात। हे रोड ट्रॅफिक डिपार्टमेंटाच्या रोड सेफ्टी डिपार्टमेंटाच्या नजरेन हाडून हांव दिवंक सोदता की हे ब्रांचीस खाने अशे आडये रस्त्याचेर मदीं येयलेले आहात ते खाने पयलीं तुमी काडून कट करून उडयात। रोड्साचे तुमचे प्रोग्रामींग सारके बोर्ड अलर्टचे प्रोग्रामींग आहात ते प्रोग्रामींग सारके करात। हांगार परत हे रस्त्या ब्रिजाचेर फुडें जर बोर्ड पळयतात जाल्यार ते बोर्ड मोडलेले आसा। येरादारी करपी लोकांक त्रास जाता, तशेंच पुलीस नो पार्किंग जाग्याचेर आपली गाडी उबी करून नेम मोडपी लोकांचेर कारवाय करतात। पुलिशेक हे नेम लागता काय असो लोकांनी केल्ल्या प्रश्नाचेर थंय आशिल्ल्या पुलिशेक विचारले जाल्यार पुलीस कितें म्हणटा तुमीच पळयात। नो स्टॉपिंग झोन ते व्हेकल व्हेकल ओनली तुमच्या खातीर नाही, तुमच्या खातीर बी नाही ना ना तशें ना ते म्हणटा तो हांगासर एक बोर्ड आहा नो स्टॉपिंग तेजे बद्दल तुमकां कितें हांगासर गाडी दवरल्या म्हणून उलोवपाचें आहा? म्हाका बाबा आमचे हेर ऑथॉरिटीन चलन हांगा हें करपाक आमी चलन फॉलोअप करतात.